डिमॉनिटायझेशन सुरवात करून ते म्हणटा गुड डेज विल कम, आजचे दिन आएगा. टेम्पलांक गेले जाल्यार देखून लोक पयशे घालपा आहाय ते पयशे नाय, टुरिजम बंद. आनी हे म्हणटा आजचे दिन खंयचे? यू वॉन्ट टू प्रिसाइड ओवर डिस्ट्रक्शन ऑफ द इकॉनॉमी? You want to preside over the miseries of the people? You want to preside over the sufferings of the people of this country? What sadistic pleasure you are getting on this? कित समजलो न्यू इयरा तो कितें बरें कित सांगतलो काय म्हूण. फक्त भाशण जे पंजाब, जे उत्तर प्रदेश आनी कांय स्टेटीनी जी असेंब्ली इलेक्शन आहा तो इलेक्शन मॅनिफेस्टो मोदीचो. काँग्रेस हे फावट 50% नव्या चेहऱ्यांक संधी दितले म्हूण लुईजीन म्हणटा. That Congress will give good faces, new faces, clean faces as far as possible. And देखून हांवें म्हणलें at least I will try to get more than 50% faces, new faces. It is a popular aspiration. लोक आमकां पळयता. You take over your space, but come with good faces. That is my wish. That is people's wish. I am sure it must be your wish also, because when I see young people coming as journalists, I feel happy because the future of the state is secure and safe and strong. कुमारजुवेचे काय पंच, सरपंच आणि झेडपी मेंबर काँग्रेसीत गेले. कांय जाणांनी पुनर्प्रवेश केलो. आयज कुमारजुवा मतदारसंघांतले कांय प्रामाणीक सरपंच, डेप्युटी सरपंच, पंचायताचे वांगडी, तेच बरोबर जिल्हा पंचायताचे मेंबर आनी कांय मेंबर बशिल्ले फुडें थोडे वोटांनी हारले जायत. पूण ताज्यावन म्हत्वाचें ही एक चळवळ कशी सुरवात जाल्ली आहा. दिस इज अ मुवमेंट. इट इज अ व्हेरी सायलंट मुवमेंट वीच कॅन बिकम अ वॉल्कॅनिक इरप्शन. 50 दिसां उपरांत डिमॉनिटायझेशनाचेर परिस्थिती तशी आसा म्हूण युवक काँग्रेसीन मोदीचो पुतळो जाळून निशेध केलो. जे भाशेन जे व्हडले व्हडले 500 कॅप्सूल हाडून मोदी घालता इंडिया भितर, व्हडले व्हडले भाशणां मित्रो मित्रो म्हूण हे फकाणां जाली भशेन जे बारीक लोक दीस रात 100-200 रुपया जोडून 200 रुपया जोड जाल्यार 100 रुपया खावपाक जोडटा, जेवणाक जोडटा तांकां. पूण तांकां आतां ते पयशे पावना. लेबर क्लास ते एवरी जे लेबर्स आहा एवरी 200 रुपया जेवण करता तांकां पयशे मेळना. कितले जाण बेरोजगार जाल्ले. काल अशें दिसलें की तो बजेट स्पीच दिवंक लागला. ही नेवर स्पोक एनीथिंग अबाउट डिमॉनिटायझेशन. ही ओनली स्पोक अबाउट गिविंग सम 6,000 टू वुमन or reducing some percentage for housing loans and so on. That was not people of India was expecting. That's why today we are there on the road and asking you this question: who is accountable for all these things? प्रुडंटा खातीर व्हिडिओ जर्नलिस्ट चेतन गवस.